जेजून केलेले ते पळून मारियेशी आयलेले त्या देवानी जायत्या जाणांनी ताचेर विश्वास ठेवलो. ताचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवाशी वचून जेजून केलें ते ताका कळयलें. म्हणटच पुरोम यान्निकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा बोल्ली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता, आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विश्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम यान्नीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे परस एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण समजच ना. हें ताणें आपल्या मनांतलें म्हणलें ना. पूण त्या वर्साचो पुरोम यान्नीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हयच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयशी पडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करच्या. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवामध्ये उक्तेपणी भोवना जालो. पूण थंयचलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जायत्या जाणांनी जेजूचेर विस्वास दवरलो कित्याक ताणें खुणाय केल्यो. आमी ताचेर विस्वास दवरचो, खुणाच केल्यो म्हूण न्हय, पूण ताणें आमचे पासत आपलो जीव दिलो. सगल्यांक एक करचे खातीर, सगल्यांक सोडवून मेळचे खातीर एकलो जेजू आमचे पासत मेलो, आमचे पासत खोस सोंसले आनी कुसार मरून पुनर्जीवन जालो. म्हणटच ह्या जेजूचेर आमी विस्वास दवरुया कित्याक तो आमचो देव.